कीर्तनांदा कित्याक सर्वेस्परा तूं इतलो पयस रावताय? कित्याक तूं कश्टांच्या वेळार लिपताय? आपल्या गर्वान नश्टो मनीस दुबळ्यांक दग दिता, ताणें मांडलेल्या पासांती सांबाळटात. नश्टो मनीस आपल्या काळजाच्या अभिलाशेची बडाय करता. आवस्पर्ती सर्वेस्पराची निंदा आनी बेपारवा करता. नश्टो मनीस गर्वान म्हणटा, देव क्यास्त लावचो ना, देव वसना, एन्स ताचें सगळें चिंताप. आपल्या कामान तो अरेकपोटी सुफाळ जाता. तुजे निर्णय ताच्या गिन्यानान भायर. आपल्यो विरोध्यांचो तो तिरस्कार करता. आपल्या मनान तो म्हणटा, हांव केदींच दंडळचो ना, विघ्नां म्हजेर केदींच येवची नात. सवे शिराप, फोटी आनी जुलूम इतल्यान भरला ताचें तोंड. ताचे जिबेपंदा पिडापीड आनी कोटेपण. गांवांनी तो दाबो धरून बसता. लिपया तो निरापराध्यांक जिवशी मारता. निराधारांचेर तो गुप्ती नदर घालीत रावता. दोलींत बसलेल्या शिवां भाशेन तो दाबो धरून बसता. दुबळ्यांचेर झोंपय मारूंक तो फाराद करता. ताचेर तो झोंपय मारता आनी आपल्या जाळांत ओडून व्हरता. तो बागवता, सरपट्यां आयतो रावता. ताच्या बळा वरवीं निराधारी शेवटतात. तो आपल्या मनान चिंता, देव विसारला, आपले मुखामळ ताणें लिपयला, तो हें केदींच पळयना. उठ सर्वेस्परा, तुजो हात उबार. देवा दुबळ्या धाकट्यांक विसार नाका. नश्ट्या मनशान कित्याक देवाचो तिरस्कार करचो? तो म्हाका क्यास्त लावचो ना, अशें ताणें मनान कित्याक चिंतचें. पूण तूं खरेंच पळयताय. कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्याक तूं ती देखताय. निराधारी तुजेर पातयेला, अनाथांचो आसरो तूंच एकलो. नश्टे आनी कोट्या मनशाचो हात मोडून घाल. ताचें नश्टेपण ना जायसर ताका क्यास्त लाय. सर्वेस्पर राय. ससनाच्या ससनाक ताच्या देशांतलीं राष्ट्रां नपयस जातलीं. सर्वेस्परा, दुबळ्या धाकट्यांचें मागणें तूं आयकताय. ताच्या काळजांक तूं बोळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय.